बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमो आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमच्या सोवे आसो. तुमचेय सोवे आसो. ख्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भाऊ भयणीनो, आज करेजमाचो 5वो आयतार. करेजमाच्या पयल्या आयतारा आमी नियाळ केल्लो सैतान जेजूक ताळटा. आमचें आत्मीक जिवीत जावन आसा एक निरंतर झुज आमच्या पातकांत तावन वयर सरोंक. दुसऱ्या आयतारा आमी नियाळ केल्लो आपोवणें अब्राहमाचें, सांत पावलचें आनी जेजूचें. तिसऱ्या आयतारा आमी नियाळ केल्लो सामारियेची स्त्री जेजू जावन आसा ह्या संवसाराचो सोडवणदार म्हूण ताणें आमकां सांगिल्लें. गेले त्या आयतारा दीस जेजू एका कुरड्या मनशाक दिश्ट दिता आनी जेजू सगळ्या संवसाराचो उजवाड म्हणून आमी समजून घेतलें. आज 5वो आयतार लाजरसाच्या पुनर्जिवंतपणा विशयांत आमी नियाळ करतले. आनी आयच्या दिसा जेजू आमकां सांगता तो जावन आसा म्हणून पुनर्जिवंतपण आनी जीव. हें आमी सतमंतावंगी. लाजरसाक ताणें भायर आपयल्ल्या बरी जेजूय आमकां आपयता भायर आमच्या स्वार्थान तावन, भायर आमच्या पातकांच्या सर सोमयेन तावन. हें मिसाचें बलिदान आमी सुरू करता आसतना देवा मुखार सर आमचें उणेंपण आमी वळखून घेवया. तांच्या खातीर देवा लागचें, एकामेका लागचें बक्षणें मागत आमी सांगता म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदारा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भगेव सदांच आमकां मनयेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. आमर देवा आमच्या मोगाळ बापा,
लाजराक मरणांतलो जागोवच्या आदी तुज्या पुता जेजून अशें परगट केलें. हांव पुनर्जिवनपण आनी जिवीत ताचेर सदांच बावट आनी विश्वास दवरूं. ताच्या जिवितांत आनी पुनर्जिवनपणान ह्या पास्का समयार संपूर्णयेन वांटून घेवंक आमकां हांगा एकठांय जाल्ल्या तुज्या भुरग्यांक आनी पातकाच्या पोंडांत कुसलेल्या समेस्तांक दयेळेन फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. एझेकियल प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, म्हजे परचे हांव तुमचे फोंड उक्ते करतलो आनी तुमच्या फोंडांतली तुमकां भायर काडटलो. हांव तुमकां इस्रायेलाच्या देशांत परतून हाडटलो. म्हजे परचे हांव तुमचे फोंड उक्ते करतलो तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण तुमकां कळीत जातलें. हांव म्हजो आत्मो तुमचे भितर घालतलो आनी तुमी जिवन जातल्यान आनी हांव तुमकां नव्यान तुमच्या देशांत हाडटलो. तेन्ना हांव सर्वेस्पर उलयलां आनी हांवें हें केलां म्हूण तुमकां कळीत जातलें. उलयता तो सर्वेस्पर देव. देवाचें उतर हें, सर्वेस्परा सवे आसा काकुळट संपूर्ण सुडका ताचे तावनूच येता. सर्वेस्परा सवे आसा काकुळट संपूर्ण सुडका ताचे तावनूच येता. पाताळा तावन सोम्या हांव तुका बोब मारता. सोम्या आयक म्हजो ताळो. तुजे कान शीत दिवन दीत म्हज्या कलते विनंतेच्या ताळ्याक. सर्वेस्परा सवे आसा काकुळट संपूर्ण सुडका ताचे तावनूच येता. तूं सोम्या जर कोटेपणा लेखशी, सोम्या तुजे मुखार रावात कोण. तुजे लगीं आसा देखून पातकाचे बोगसणे आमकां आसा तुजी बया भक्त. सर्वेस्परा सवे आसा काकुळट संपूर्ण सुडका ताचे तावनूच येता. म्हजो आत्मो सोम्याची वाट पळोवनूच आसा. ताच्या उतराचेर म्हजो आत्मो बरवसून रावला. केदना फांते जायत अशें म्हणून पारागार आशेवन आसता. त्या वन चड म्हजो आत्मो म्हज्या धन्याक आवंडेवन आसा. सर्वेस्परा सवे आसा काकुळट संपूर्ण सुडका ताचे तावनूच येता. ये इस्रायेला, सोम्याची वाट पळोवन राव, कित्याक ताचे लागीं आसा काकुळट. संपूर्ण सुडका ताचे तावनूच लापता. तोसू इस्रायेलाक तिच्या सर कोटेपणांतली सोडायतलो. सर्वेस्परा सवे आसा काकुळट संपूर्ण सुडका ताचे तावनूच येता. सांव पावलून रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, रक्तामासाक काल जातात ती देवाक मानवानांत. देवाचो पवित्र आत्मो तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार तुमी रक्तामासाचे अपेक्षे प्रमाणे न्हय, बगार पवित्र आत्म्याचे कुशे प्रमाणे जियेतात. आनी जाचे थंय क्रिस्ताचो आत्मो ना तो क्रिस्ताचो न्हय. आनी क्रिस्त तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार तुमची कूड पातका निमती मेल्या तरी देवा थंय तुमी नितीवनपण जोडलां देखून आत्मोस तुमकां जीव दिवपी सकत दिता. तितलेंच न्हय, जेजूक मेल्ल्यांतलो उठयिल्ला देवाचो आत्मो तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो उठयिल्लो देव त्याच आत्म्या उदेशी तुमच्यो विनाशी कुडी नव्या जिवान भरतलो. देवाचे उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. हांव पुनर्जिवानपण आनी जिवीत म्हणटा सोमी. जो कोण म्हाका सत मानता तो ससनाक मरचो ना. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरी
सर्वेस्पोर तुमच्या सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. बेतानियांत लाजार नांवाचो कोण एकलो पिडेन पडलो. मोरी आनी तिची भयण मार्ता थंय जियेताली. मोरी म्हळ्यार सोम्याच्या पांयांक सुगंध तेल माखून आपल्या केंसांनी ताचे पांय पुसुल्ली ती. वायटान पडलो लाजार मोरयेचो भाऊ. सोम्या, तुजो मोगाचो इश्ट पिडेंत आसा म्हणून भयणींनी जेजूक सांगून धाडलें. ही खबर आयकतच जेजू म्हणालो, ही पिडा ताका मरण हाडच्याक न्ही, तिचे वरवीं देवाची महिमा उज वाडोवची आसा. देवाच्या पुताक तिचे वरवीं महिमा लाबोंक आसा. जेजूक मार्ताचो आनी तिच्या भयणी मोरयेचो आनी लाजाराचो मोग आसलो. तरी लाजार पिडेंत आसा म्हणली खबर मेळ्ळ्या उपरांती जेजू आसलो त्याच सुवातेर आनी 2 दीस रावलो. उपरांत ताणें आपल्या शिसा लागीं म्हळें, या आमी जुदेयाक पाटया. शीस म्हणाले, मेस्त्री, आत्तां जुदेव तुका पात्रावंक सोदतले आनी तूं थंयच पाटी वेताय? जेजून जाप दिली, एका दिसाक 12 घंटे आसात न्हय. दिसा उजवाडाक चलता तो मनीस आदलोवन पडना, कित्याक ताका ह्या संवसाराचो उजवाड दिसता. पूण रातीक चलता तो आदलोवन पडटा, कित्याक ताका उजवाड दिसना. इतलें सांगून परत्यान ताणें म्हळें, आमचो इश्ट लाजार न्हिदला, हांवें वचोन ताका उठय जाय. ताचे शिस ताका म्हणाले, सोम्या, ताका न्हीद पडल्या जाल्यार तो बरो जातलो. पूण जेजू लाजाराच्या मरणा विशयांत उलयलो. पूण शिस न्हिदेच्या विशया विशयांत म्हूण समजलें. देखून जेजून तांकां स्पश्ट सांगलें, लाजार मरण पावला. पूण हांव थंय नातलो देखून तुमचे पासत संतोश पावता. हें सर तुमी सत्मानीस हें घडलां. येया आमी आतां ताचे चर्चेन वचया. तो व्हड जवळो म्हणटा तो तोमास आपल्या सांगाती शिसा लागीं म्हणालो, आमी वचोन तांच्या सांगाता मरया. जेजू येवन पावतना लाजाराक फोंडान दवरून 4 दीस जाले म्हूण ताका कळीत जालें. बेतानिया जेरुजालेमाक पयस नातलें, सुमार 2 मैलां भितर आशिल्लें म्हणयत. शहराचे साबार जुदेव मार्ता आनी मोरयेक मेळून तांच्या भावाच्या मरणा विशयांत तांकां बुजोवंक म्हणून आयिल्ले. जेजू येता म्हूण आयकतच मार्ता ताका मेळोवंक म्हूण फुडें गेली, पूण मोरी घरास्त रावली. जेजूक पळोवन मार्तान म्हळें, सोम्या, तूं हांगा आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरतो नासलो. पूण आतां जाल्यार देवा लागचें तुवें मागलें सगळें देव तुका दितलो म्हूण हांव जाणा. जेजून तिका म्हळें, तुजो भाव जिवांत उरतलो. मार्ता म्हणाली, तो निमाण्या दिसा पुनर्जिवांतपणाच्या वेळार जिवांत उरतलो म्हूण हांव जाणा. जेजून तिका सांगलें, हांवूच पुनर्जिवांतपण आनी जीव. जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो मरत जाल्यारय जियेतलो, आनी जो कोण जिवांत आसा आनी म्हाका सत म्हणटा तो ससनाक मरोसना. हें तूं सत म्हणटाय? तिणें जाप दिली, पळय सोम्या, संवसारांत येवचो आसलो तो क्रिस्त देवाचो पूत तूं म्हणून हांव सत म्हणटां. इतलें सांगून ती पाटी गेली आनी आपल्या भयणीक मोरयेक कुशीक आपोवन, मेस्त्री आयला तुका आपयता म्हणाली. इतलें आयकतच मोरी सट्ट करून उठोवन तो आसल्या कडेन गेली. तेदवान जेजू वाड्यांत येवन पावोंक नातलो. तो आनीक मार्ता ताका भेटिल्ली त्या जाग्यारच आसलो. घरांत मोरयेचो सांगात करून तिका बुजोवंक म्हूण आयिल्ले जुदेव मोरी सट्ट करून उठोवन भायर गेली तें पळोवन तिच्या फाटल्यान गेले. ती कांय फोंडा सटशीन रोडोंक वेता जाय म्हणून तांणी चिंतलें. जेजू आसले कडेच येवन ताका पळयतेस
मोरी ताच्या पांयांक पडोवन म्हणाली, सोम्या, तूं हांगा आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरतो नासलो. ती आनी ताचे सांगाता आयिल्ले जुदेव रडटात तें पळोवन जेजूचें काळीज कळवळ्ळें आनी तो सुस्कारलो. ताका तुमी खंय मातयेक पायला म्हूण ताणें विचारलें. सोम्या, येवन पळय म्हूण ताणें जाप दिली. जेजू रडलो. तवळ जुदेव म्हणाले, हाका ताचो कितलो मोग आसलो पळया. तांच्या भितरल्या थोड्यांनी म्हळें, ताणें कुरड्यांचे दोळे उक्ते केले तर ताच्यान लाजर मरण अशें करूंक जालें ना काय. जेजू परत्यान कळवळ्यांनी बरोवन फोंड्यासारशीन आयलो. माटा बरी आसलेलें ते समाधीच्या बागलाक एक शिळा आड दवरली. जेजून म्हळें, ती शिळा पेळ्यान काडा. मरण पावल्याची बहीण मार्ता म्हणाली, सोम्या, तो मरून 4 दीस जाले, येदोळूच ताका घाण पडल्या आसतली. जेजू तिका म्हणालो, तूं सतमनशी जाल्यार देवाची महिमा देखतली म्हूण हांवें तुका सांगलां न्ही. तितल्यार ताणें शिळा काडली. तवळ जेजून आपले दोळे वयर लावन म्हळें, बापा, तूं म्हाका आयकताय देखून हांव तुजो उपकार भोगतां. सदांच जाल्यारय तूं म्हाका आयकताय म्हूण हांव जाणा. पूण तुवें म्हाका धाडलाय म्हूण न्हू, हांगा भोंवती उबो आसलेल्या लोकांन सतमनशा खातीर हांव अशें उलयतां. इतलें म्हणटच व्हड तळ्यान लाजरा भायर ये म्हूण जेजून बोब मारली. मेल्लो मनीस भायर आयलो आनी ताचे हात पाय फाळयांनी रवडायले आनी ताचे मुखामळ लेसान गुटलायलें. जेजू म्हणालो, ताका सोडया, तो वचो. मोरयेची भेट करूंक आयिल्ले साबार जाण जुदेव जेजून केल्लें तें पळोवन ताका सतमान दिवंक लागले. देवाचें उतर हें वाकडी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ततें म्हज्या मोगाच्या भाऊ भयणीनो, थोड्या वर्सां आदीं मादर तेरेजाच्या सिस्टरांक रेतीर दिवंक म्हूण हांव कलकत्ता आशिल्ल्या तांच्या कॉव्हेंताक गेल्लो. सुमार 40 जाणां सिस्टरां आशिल्लीं. एक दीस एक सिस्टर म्हजे लागीं येवन म्हणाली, फादर, म्हाका दोळे दिसनात. हांव सावथ आफ्रिका आशिल्लीं, म्हाका ताप आयलो. डाक्टरान म्हाका वखद दिलें फादर. तें वखद केल्ल्या उपरांत म्हज्या दोळ्यांची दिश्ट गेली. आनी म्हूण धरून ती सिस्टर म्हाका म्हणाली, फादर, म्हाका देवा लागीं राग म्हूण ना. हांव देवाक अर्गां दितां. कित्याक म्हळ्यार इतलीं वर्सां ताणें म्हाका दोळ्यांची दिश्ट दिल्ली, पळोवचें भाग फावो केल्लें, हांव ताका अर्गां दितां. आतां ताणें म्हज्या दोळ्यांची दिश्ट काडून व्हेल्या. म्हज्या कुडीचे सर विश्वे ताचेच जावन आसात फादर. ताणें खंयच्याय टायमाचेर कितेंय काडून व्हरयेत. तिचो भावार्थ पळोवन देवा लागीं तिका आसची ती साळावळ आयकोन म्हाका इल्लेशें अजाप कशें भोगलें. आज आमी आयकलें जेजू लाजरासाक जिवंत करता. जेजू आनी ताचे शिश्य लाजरस, मोरी आनी मार्ता बेतनींत आसच्या तांच्या घरा तवळ तवळ वेतले. आनी लाजरस जेजूचो इश्ट जावन आसलो. आनी जेजू लाजरस सोरोन 4 दिसांनी बेतनीक गेलो. ताच्या भयणींनी ताका खबर सांगून धाडल्यारय जेजू वचोंक ना. आतां सवाल जावन आसा, जेजू कित्याक वचोंक ना गे म्हणून. 4 दिसांनी जेजू कित्याक गेलो बेतनीक. जाणारी आमकां सांगतात, जुदेवांची एक समजणी आशिल्ली आनी ती समजणी अशी, एक मनीस मेल्या उपरांत ताचो आत्मो 3 दीस म्हणसर ताच्या कुडीच्या भोंवतणी भोंवतणी भोंवताकय कुडी भितर वचोंक. आनी 3 दिसांनी ती कूड पाड जाल्ल्या उपरांत मागीर ताचो आत्मो पाटी वेताकय. ही जावन आसली जुदेवांची समजणी, जाणारी आमकां सांगतात.
आतां जेजू जर तर 3 दिसांनी गेल्लो जाल्यार ह्या पयल्या कुडलो गेल्लो जाल्यार जुदेव म्हणटा आशिल्ले तो आत्मो ताच्या कुडी भितर गेलो आनी तो जिवान जालो. जेजू पुनर्जिवानपण म्हणून दाखोवच्या खातीर 4 दिसांनी बेतनीक गेलो आनी लाजरसाक तो पुनर्जिवान करता आनी म्हणटा हांव जावन आसा पुनर्जिवानपण आनी जीव. जो कोण म्हाका सतमंता तो मरत जाल्यार जियेतलो आनी जो कोण जिवांत आसा आनी सतमंता तो सशनाक मरसना. जेजू मारता विचारता हें तूं सतमंताय? आनी मारता जाप दिवन म्हणाली वय सोम्या, संवसारांत येवंक असो तूं क्रिस्त देवाचो पूत म्हणून हांव सतमंता. ह्या तिच्या पातयणीन लाजरसाक पातयणी खातीर लाजरसाक जेजून जिवांत उठयलो. देवाची महिमा त्या दोगां जाणां भयणींनी पळयलें. जेजू जावन आसा म्हणून पुनर्जिवानपण कशें गे म्हणून. पळय मोगाच्या भाव भयणीनो, लाजरास सोरोन 4 दीस जाल्ले आनी जेजू थंयसर गेलो, फोंडा लागीं गेलो आनी म्हणालो ती शिळां काडा, फोंडाचेर लोळयलो फातर काडा. मारता म्हणाली सोम्या 4 दीस जाले ताका घाण पडल्या आसतली. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी आयकलें 40वी वळू तूं सतमनशी जाल्यार देवाची महिमा पळयतली म्हूण हांवें तुका सांगूंक नाय. तूं सतमनशी जाल्यार देवाची महिमा पळयतली म्हूण हांवें तुका सांगूंक नाय. जेजूक आनी एक अजाप करयत आसलें, हे फातरा थंय जावन पयस सर आनी फातर वेता आसलो. तशें करूं ना. पयलें फातर काडा आनी मागीर पळया कितें जाता गे म्हणून. देवाचेर जेजूचेर तीं पातयलीं आनी फातर काडलो आनी लाजरास भायर आयलो फोंडांत तावन. मोगाच्या भाव भयणीनो, हो जावन आसा बावर्त. बावर्त जावन आसा पातयेवन समजोवन पातयेवचें न्ही. हेंच जेजू हांगासर शिकयता. बावर्त जावन आसा पातयेवन समजोवचें. देवाचेर जेजूचेर आमी दवरल्या पातयणी खातीर बावर्ता खातीर ताचें अस्तित्व आमच्या जिवितांत पळोवचें जावन आसा बावर्त. हे आमच्या जिविताक आमी कशें सरी करयत. मोगाच्या भाव भयणीनो, 2 टायपांचें मरण. एक जावन आसा शारिरीक मरण आनी एक जावन आसा आध्यात्मीक मरण. आमी हांगासर आध्यात्मीक मरणा विशयांत उलयता. एक मनीस आध्यात्मीक तरान केदळां मरता. ह्या आध्यात्मीक तरान मेल्ल्या मनशाची भायलीं लक्षणां खंयचीं हें आमकां गरजेचें. शारिरीक मरण आमी जाणाव. एक मनीस शारिरीक तरान जिवंत आसत पूण एक मनीस आध्यात्मीक तरान मरता. ताचें पयलें लक्षण जावन आसा आध्यात्मीक तरान मेल्लो मनीस ताच्या पातकांतावन वयर सरोंक प्रयत्न करिना. पळय आमचें आध्यात्मीक जिवीत स्पिरिच्युअल लायफ आमी म्हणटा एक निरंतर झूज आमच्या पातकांतावन वयर सरोंक. हें झूज आमी झुजोंक आसा आमच्या सक्तींनी. बगार देवाची कृपा आनी आमचें प्रयत्न सांगता वचोंक जाय. एक मनीस जर तर ताच्या पातकी सवयेंतावन वयर सरोंक जर तर प्रयत्न करिना जाल्यार तो मनीस आध्यात्मीक तरान मरता. हें पयलें लक्षण. दुसरें लक्षण जावन आसा जो मनीस आध्यात्मीक तरान मरता त्या मनशाच्या काळजांत कणवळ आयना दुसऱ्यां खातीर. दुसरे कश्ट भोगता आसतना ह्या दुसऱ्यांक वायट करता आसतना त्या मनशाक कितेंच भोगना. कित्याक म्हळ्यार ताचें काळीज फातर जालां, भितरल्यान फातर जालां. दुसऱ्यांची बिरमोत ताका ना, दुसऱ्यांची कणवळाय ताका ना, दुसऱ्यांचें ताका पळोवन तूं वचोंक ना. हें दुसरें लक्षण आध्यात्मीक तरान मेल्ल्या मनशाचें.
तिसरें लक्षण जावन आसा आध्यात्मीक तरान मेल्लो मनीस आपल्याच सक्तेचेर उबो रावता, देवाच्या कृपेचेर पोंदवून रावना. हें सांगता आसतना म्हाका एक उडास येता. थोड्या वर्सां आदीं हांव मंजेश्वर आसलो. बिदार्थान म्हाका आदलो सरुलो बी साहेब बाजील सोज मंजेश्वर म्हाका ताणें एक ट्रान्सफर दिलो. पोरणी इगर्ज, आतां मंजेश्वरची इगर्ज न्ही. आनी थंयसर गांठीची तोर आसली. गांठ ओडटा आसतना दोनी कुंदे हालतले. एक दीस दुबळी पिरगास. एक दीस बिसाहेब थंयसर आयलो आनी हांवें बिसाहेब लागीं विचारलें कांय इल्ले पयशे दीत म्हूण ती रिपेर करूंक. हांवें सांगलें सायबानो गांठ ओडटा आसतना हे दोनी कुंदे हालतात, म्हाका इल्लें भेन दिसता खंय आंगार पडटा गी म्हणून. बिसाहेबान म्हाका तो पळयलें आनी म्हणालो बॅप्टिस्ट खंयचें पळय हालता तें मोडना, खंयचें पळय निट्ट रावता तें मोडटा. असो अर्थ जावन आसा हांकारी मनीस ताच्यात सक्तेचेर उबो रावता आनी मोडटा. जो मनीस खालतो तो मोडना, देवाच्या सक्तेचेर पोंदवून रावता. तिसरें लक्षण मोगाच्या भाव भयणीनो आध्यात्मीक तरान मेल्ल्या मनशाचें. चवथें जावन आसा आध्यात्मीक तरान मेल्ल्या मनशाक पातक म्हणली जागृती ना. हें जावन आसा व्हडलें पातक. एक फावटी भगवंत जुवांव पावल दुसरो रोमाक आयिल्ल्या लोकां लागीं उलोवन म्हणालो ह्या संवसारांत व्हडलें पातक जावन आसा. मनीस पातक म्हणली जागृती विसरला. पातक म्हणली जागृती ताचे थंय ना, ताचें कोशाट मेलां. देखून अशें मनीस खंयचेय हलकें काम करूंक फाटीं सरना. कित्याक देव म्हणली जागृती ताचे थंय ना, पातक म्हणली जागृती ताचे थंय ना. आनी खंयचें हलकें देवाक इकूंक पासून तो फाटीं सरना. मोगाच्या भाव भयणीनो ही जावन आसा 4 लक्षणां आध्यात्मीक तरान मेल्ल्या मनशाची. तर आध्यात्मीक तरान जिवंत आशिल्ल्या मनशाची लक्षणां खंयचीं? आध्यात्मीक तरान जिवंत आशिल्ल्या मनशाक पातकाची जागृती आसा. हें पयलें लक्षण. आनी दुसरें लक्षण जावन आसा तो देवाचें हाजीरपण ताच्या जिवितांत पळयता. येदो म्हसो देवान म्हाका राखलां, येदो म्हसो देवान म्हाका सांबाळना आनी मुखारय देव म्हाका राखता आनी सांबाळटा म्हणली ताची पातयेनी. ही जावन आसा 2 लक्षणां आध्यात्मीक तरान जिवाळ आशिल्ल्या मनशाची. हाका सरी जावन आयचें पयलें वाचप आमी आयकलें. इस्रायल पर्जा बंदडेंत आशिल्ली, कश्टली, निराशी जाल्ली. देवान म्हजो हात सोडला म्हणून ती समजली. ह्या वेळाचेर देव धाडटा इजेकिएल प्रवादीक आनी इजेकिएल प्रवादी मुखार उलयल्लीं तीं उतरां आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें. देव तांकां म्हणालो हांव म्हजो आत्मो तुमकां दितलो आनी तुमी जियेतल्यात. देवाचो आत्मो आमचे थंय आयिल्ल्या वेळार आमचे थंय कितें घडटा आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलें. सांत पावल रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आमकां सांगता देवाचो आत्मो आमचे थंय आयिल्ल्या वेळार, जिवाळ जाल्ल्या वेळार आमी आमच्या मदें आनी देवा मदें एक नवो संबंद रुता जाता. तितले मात न्ही आमकां मोरणाचें भेन दिसना. कित्याक म्हळ्यार मोर्न जावन आसा आमी शाश्वत गारावेचें. आमी हांगासर टेम्पररी. आमचें शाश्वत घर जावन आसा सर्ग. देखून आमी मोर्नाक भियेना. देखून देव म्हणटा हांव जावन आसा देव अब्राहमाचो, हांव जावन आसा देव जाकोबाचो, हांव जावन आसा देव इजाकाचो. हांव जिवांचो देव, मेल्ल्यांचो न्हय. म्हणजे देवाक सगळीं जिवांत आसात. देखून मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या संवसारांत आमकां येवचे कश्ट आनी संकश्ट शाश्वत न्ही, तात्कालीक जावन आसात. आमी आमच्या जिविताचो देय उद्देश जावन आसा शासनीक जिवीत. आनी थंयसर आमी वाचता उडापण ग्रंथांत त्या जिवितांत आमचे दोळ्यांतलीं हर एक दुखां पुसून काडटले आनी देवाक आमी रूप पळयतले. देखून मोगाच्या भाव भयणीनो जेजू थंय आमकां आसची पातयेनी
ताची महिमा पळोवंक फावो करून दी. लाजरसाक जिवांत उठयला बरे आमकांय तो जिवांत उठोवन दी आनी सर्गींचें जिवीत आमकां दिवन दी म्हणून ताचे लागीं आमी मागया. आमच्या भावार्थाची उसारणी आमी करया. सांगाता म्हणया सतमंता देवाक, सर्पदुदारा बापाक, सर्गां आनी पृथ्वीचार असणारा आनी जेजू क्रिस्ताक, ताच्या एकल्याच पुताक, आमच्या सौम्या, जो पवित्र आत्म्यानी गर्भेत संभवलो, ओंकार मरियेंतान जल्मलो, पोंस पिलाताकाल ताणें कस सोंसले, ताका क्रुसार जडलो, तो मेलो आनी ताका आनीक पिलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, सर्गाक चडलो, सर्पदुदार देवपाच्या उजव्याक बसला, तेंकां जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुनसिबी करूंक येतालो. सतमंता पवित्र आत्म्याक, कॅथोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भोगसाणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. मोगाच्या नादान बरो, मोगाच्या दावान पेटो, हाडून आयल्या काणिको, गे बापा मोगान त्यो, मोगान तुवें आमकां दिल्ले, धन निर्वे सगळे आमचे, वांटून घेवच्या दुबळ्या मोदे, सांगलाय सौम्या आमकां तुवें. मोगाच्या नादान बरो, मोगाच्या दावान पेटो, हाडून आयल्या काणिको, गे बापा मोगान त्यो. म्हज्या भाऊ भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदुदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे नेके पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्गेंच्या बापा, लाजरान आनी ताच्या भयणींनी तुज्या पुताक आपल्या घरा केल्ल्या स्वागता प्रासड, ताका मानवलो तांचो बावरतानी मोग आमी आमच्या काळजांनी जेजूक स्वागत करूंक बावरतान आनी मोगान ओपलेली ही आमची देणी तूं बळेपणान मानून घे आनी ती बदलून जेजूचे मांस आनी रगत जावं दी. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमच्या सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पदुदार आनी सशनाच्या देवा, सर्व कळे आनी सर्वांतय जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचोवंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू खरो मनीस देखून आपल्या मेल्ल्या इश्टा लाजरा पासत रडलो, पूण तो सशनाचो देव देखून ताणें ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत केलो. तशींच आमा समेस्तांची दया करून ह्या पवित्र गुटा वरवीं नव्या जिविताक तो आमकां पावयता. ताचे उद्देशी देवदूतांचो दरबार तुज्या मुखार संतोशान कालतेपणी तुका प्रणिपात करता. ताच्या संगती आमचे ताळे मेळोवन आमी उल्हासान तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 povit el paraso सर्वेस्पर तू. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. तुझ्या वैभवा.
बापा, खरोच तूं पवित्र, तुंत सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता, जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्यात कुशेन कश्ट मरण सोसूंक आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जाते ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. Bavarta so gut pargatuya. सौम्या जेजू आमी होऊंडो काता आणि हे कास इतले पियेता, इतले पावटी तू वैभवान येसर, आमी तुझे मरण परगटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकवटाय म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, जेराल्ड आयझक आमच्या गोळीक बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवानपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवंकार मरिये देवाचे माये सांगाती आनी तुजो पोती भगवन जुजे, भगवन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सशनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सशनाच्या सशनाक. आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन आतां धीर घेवन म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणें बरवशान अत्रयतल्यांक आमकां
तुझ्या उदार काकुलतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर अखंतांतली वाटय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोमयाची शांती सदांकाल तुमच्या सोय आसो. तुमचे सवय आसो. माया मोग आसो, एकवट आसो, गुर्त जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले. बापाचे कुशल आमची काकूळ त्या तुझ्या आमची काकूळ आणि सर्व वायटलो म्हाका निवार देवाचे शेळिये तुझ्या सशिलो वेगळो सरोंक संसाराचे पाप काढतेले. आमची काकूळ आमची काकूळ देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले. आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. मोगाचे न्हू हो जावन आसा जेसू. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सर सुभागी. सोम्या सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. राखोन आसाय म्हज्या काळजा दारार भितर येवंका शेताय. मोगान तुज्या म्हजें काळीज भरून सोम्या तुला येता. ये जेजू मोचे दये शांती तुजी हाडून ये. ये जेजू मोचे दये कृपा देणी घेवन ये. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा जसे मांस आनी रगत आमी घेतला त्याच तुज्या पुताचे जिवे सांदे आमी सदांच जायशें कर. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमच्या सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. जेजून आमचे पासून आपलो जीव दिला.